12वेचो निकाल जाहीर. एकूण 95.46% लागलो निकाल. 19,377 मदले 18,497 विद्यार्थी झाले पास. मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजण म्हणल्यार भाजपा सरकाराचो प्रचार. महिला काँग्रेस मुखेली बीना नायकाचो आरोप. गोंयांत आयज फाल्यां पडूं येता पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. उदकाची निर्गत करपाक सोदपी मंत्र्याच्याच मतदारसंघांतले लोक उदकाक पादेशीर हर घर जल येवजण आसा तरी खंय? मनोज परबाचो सरकाराक प्रश्न. गोंयची दोतोर सुविधा नायक सुखरूप पावली. मणिपुरांतल्यान गोंयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे उपकारी.